सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले बोला जोडचे ना आमका जाय पॉलिटिकल रिझर्वेशन आमका जाय आमका जाय पॉलिटिकल रिझर्वेशन आमका जाय आमका जाय पॉलिटिकल रिझर्वेशन आमका जाय त्या भाशेन आम्ही मान घेतलेलो आझाद मैदानाचेर आणि 2 रेझोल्युशनां घेतलेली की 300 गावांनी आम्ही वचून अवेअरनेस करतले की आमकां कशें फटयले सरकारान ते. सो आयज 4वी-5वी मिटींग चालू आसा प्रियोल कॉन्स्टिट्युएन्सी मंगेशी गावात आणि सगळ्या लोकांक पटोवन दिले की आमकां लास्ट 21 वर्सां जाली कितें अन्याय जालो 2,500 कोटीचे बद्दल सांगून दिले आणि वेरियस प्रश्न जे आमचे कित्याक लागून सुटना या पॉलिटिकल रिझर्वेशनाक लागून सुटना म्हणून ही गोष्ट तांकां पटोवन दिली आणि सगळ्यांनी एक मान्य डिसिजन घेतलेले आसा की ज्या भाशेन आमच्या समाजाचेर आमकां घात घेतलो त्याच भाशेन हो घात घेवन आमचो समाज कितलो स्ट्रॉंग आसा ते आमी 2024च्या इलेक्शनाक दाखयतले. 2-3 दिसांतले जे गव्हर्नमेंटान जे हे केल्ले पेडे वाटलेले जे आमकां हे करून रिझर्वेशन रिएडजस्टमेंट जाच्या नांवार आमचे पॉलिटिकल रिझर्वेशन जातले म्हणून एक पेडे वाटलेले. सो तेन्ना हांगसरल्यान भरपूर लोक गेल्ले जे आमचे तांकां काय खबरूच ना विशय काय खबरूच ना तांकां बेश्टे व्हरपा जाय म्हणून व्हरता त्या प्रमाणे व्हेल्ले. पूण ते चुकीचे सामके की तांकां काय नॉलेजूच नासतना खबर नासतना तांकां व्हरून ते म्हायती तांकां थंय पेडे वाटून घेतले. पूण ती गोष्ट आमी जर खऱ्याच जर तुमकां पेडे वाटपा जाय आमकां जे नोटिफिकेशन दिवपा जाय ते दिवचे. आणि सो आता एक मागता की आमचो आमदार जो हांगासरलो पॉलिटिकल आमदार आसा सो तो आमचो एसटीचो सो तो आनी तेजो वांगडी आसा तेवूय सगळे एसटीचे. सो ते आमकां बारीक मिटिंग घेवपाक ते पयलीं घेताले. पण आयज एक अशी गोष्ट जाली की आयज आमची मिटींग 7 सुमार कॉल आउट केल्ली आमचे लोक पावचे पयलींच आज पुलीस येवन गेले. सो इतकं तांकां भंय जाता जाल्यार तुम्ही भितर कित्याक आमकां एक नोटिफिकेशन जे दिवपा जाय दिया आनी मेळटा घरा फाल्यां काय बेश्टे लोकां पुलिसेक गांवांत पुलीस जाता म्हणल्यार सगळ्या लोकांच्या घरान मागीर खंय प्रोग्राम आसता तेंचो डायवर्ट जाता. सो गव्हर्नमेंटान इतको भंय घेवन रावनाका तुम्ही नोटिफिकेशन दिया फाल्यां पुलीस सगळे सेफ उरतले. एक लास्ट तुमी आमी तुमकां पेड जेन्ना तुमी नोटिफिकेशन दितले तेन्ना आमी तुमचे पेडे घेवन येता. सो तुमी आमकां जाता तितके बेगीन नोटिफिकेशन दिया.